पणजेन प्रोजेक्ट येता, एक प्रश्न विचारपाक विचारलो पणजेच्या उलयतना. पणजेन आनी नवीन नवीन प्रोजेक्ट्स येता. पयलींच उदकाची समस्या आसा, लायटीची इलेक्ट्रिसिटी समस्या आसा, पार्किंग समस्या आसा. तातूंत अशें आयकपाक येता की व्हडले मॉल्स आनी कसिनोज व्हडले येवपाचे आसा. हे आमी सुद्दां फाटल्या दिसांनी दाखयलें. हांव इलेक्शन तेन्ना लढयलेलें तेन्ना हांवें म्हणटिल्लें की पणजेन तरी एक मॉरटोरियम कसो हे जावंक जाय की कसिनोंचेर, की आनी नाका. कळ्ळें? मागीर तुमी सॉल्व कशें करतले दॅट इज अ डिफरंट इशू. बरोबर. ते खंय तरी पाळे वचूंक जाय. ते खंय तरी जायना जाल्यार पूण येता सर आतां, कारण पणजेकारांक कदाचित म्हाका इन्फॉर्मेशन काडचें पडटलें. सो तुवें म्हाका आतां सांगलां. सो हे एक्चुअली एक डेंजर सिच्युएशन आसूं शकता फुडें जर जालें जाल्यार. एक वेवस्था पयली सारकी जावंक जाय. बरोबर. आनी ताचे ते स्मार्ट सिटी फंड्स कुड हॅव बीन यूज्ड फॉर प्रॉपर पार्किंग, प्रॉपर हे. ते खंय तरी आमी स्कॉन्डर केला अशें म्हाका दिसता. बरोबर. सो थंय हे दिसता की इट इज अ मिस्ड ऑपॉर्च्युनिटी. सारकी वेवस्था पणजेन पार्किंग वेवस्था अनेक विशय आसा. लायक पे पार्किंग आतां ते घेतात. स्मार्ट सिटी कामां जावंकूच ना, पण पे पार्किंग चालू केलें. हांवें म्हटलें तें एक्सटेंड करा न्ही, कित्याक कामाक अडचण आसा म्हणून केल्लें न्ही. आनी पे पार्किंगाक कितें नवे स्ट्रक्चर्स बांदूंक ना, एक्झिस्टींग हाचेरूच तांणी पे पार्किंग लायला. सो पार्किंग स्पेस इज सेम. त्या पयशांनी कितें नवो पार्किंग फॅसिलिटी येता ना. सो तशें कितें तरी इन्वेस्टमेंट जावंक जाय आशिल्ली सिटीन.